ह्या देवीचो जत्रोत्सव शुक्रार तारीख 11 तारखे साकून सुरू जाल्लो पंचमीन आनी महारथ जो पळय आसा तो काल 15 तारखेर आनी 16 तारखेर तो सकाळचो 6 ओडून घेतलो आनी 8 पर्यंत तो ओडून तुगेल्या जात्रेची आज सांगतात जाली देवीक रथां बसून ह्या महारथाक देवीक बसून देवी महारथ सगलो उद्या मठा कडल्यान ओडून तुगेलो ताच्या मूळ स्थानाचेर हाडून पावलो. कितले लोक ह्या जात्रेक? जवळ जवळ 5 ते 6 लाख लोकांनी ह्या फातर्पेच्या भुमीचेर पांय दवरले देवीचो कौल घेवपा खातीर आनीक रथांतले जे पळय मिरवणूक जाता तो रथ उडपा खातीर खुबशे भावीक हांगा हजर आशिल्ले. शतशा सगळे जे पळय भावीक आमच्या देवीचो कौल घेवपा खातीर जात्रेच्या उत्सवाक हजर आशिल्ले तांकां हांव मना पासून आभार मानतां. तशेंच आमची समज तूं संस्थान कमिटी तर्फे कितेंय जर चुकून जाल्यार आमकां क्षमा करची आनी जी पळय सरकारी यंत्रणा आमकां लाभली तांणी आमकां भरपूर तुगेलो हातभार लायिल्लो आसा ही जत्रा यशस्वी करपा खातीर आनी आज जात्रेची सांगता जाता. महारथ ओडले उपरांत आज जागर जातलो आनी जत्रा तुगेली सोंपली म्हूण जाहीर जाता.